Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा में वैक्सीनेशन 7 जगह होने वाला है और आवर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट आवर टोटल मेडिकल टीम वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड और मेन फंक्शन जो रहेगा वैक्सीनेशन का इट्स फ्रॉम द गोवा मेडिकल कॉलेज। डेफिनेटली गोवा की पूरी तैयारी हो चुकी है। वी हैव गॉट अप्रॉक्सीमेटली द 23,000 ऑफ द डोसेस फॉर द वैक्सीनेशन बट द इनिशियल स्टेज वी आर गिविंग ओनली द 800 सैम्पल वैक्सीनेशन फॉर द 800 पीपल। 700 झालं 700, yeah, not 800 but it is 700, 100 each. तो सगळ्यात मेजर सेंटर GMC आसा वॅक्सिनाचो आनी तो आमचो रेडी जाला। आतां हांव आनी सेक्रेटरी सेंटर रावले आमकां आमी वचून ते आतां चॅक करतले। फाल्यां ते सकाळी 9 स्टार्ट जातले आनी तुमी फाल्यां येवन पळोवपाचें स्वता आनी एज पर दी गायडलायन्स ऑफ दी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तशें केलां आमी सेंटर आनी आमचो फर्स्ट पेशंट आसतलो आमचो सफाई कर्मचारी जो कोविड वॉर्डान काम करता ताका आमी पयले दिता। स्वरूप म्हणजे कार्यक्रम फाल्यांचो कसो आसतलो, सुरवात कशी आसतली तेजी? सुरवात अशी आमी लोकल असं काय ना, आज फाल्यां आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर देशाक एड्रेस करतले आनी ते कितें 18 स्टेटी कडेन उलयतले जे कोण वॅक्सीन घेता पळय तांचे कडेन उलयतले अशें म्हणून आमकां सांगलां आनी ते पर्सनली 1 to 1 उलयतले जो कोण बेनिफिशियरी आसा वॅक्सिनाचो फर्स्ट बेनिफिशियरी तांचे कडेन उलयतले। ओके सर GMCचे कितले हेल्थ केअर वर्कर्स आसा? GMCचे आमचे 5,500 कितले 5,500 तांचे जाले उपरांत मागीर लोकांक नाही अशी तरी अजून पॉलिसी येवं ना। गव्हर्मेंटान म्हटलां ताच्या उपरांत सगळ्या जनरल पब्लिकाकूय घेतले, हाय रिस्क ग्रूप अबाव 50 आनी पीपल वीथ कोमॉर्बिडिटी तांकांय घेतले।